पाऊले चालती पंढरीची वाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट, सुखी संसाराचे सोडून या गाठ. आजच्यान आमी उस्त्याच्यान वारी सुटल्या आणि आयज आमी हांगा चरवण्या वस्तेक रावतले आणि फाल्यां चरवण्याच्यान सुट्टाले, फाल्यां कणकुबे रावतले आणि मागीर कणकुबेच्यान चालू स्टार्ट जातले. ओके. तुम्हाला कितले दीस तुमकां लागतले वारीक? आमकां 12 दीस लागतले. 12 दीस लागतले. 12 दिसा उपरांत कितले कडेन मुक्काम आहा तुमचो? 11 दीस तुम्हाला मुक्काम. 11 दीस हय. आणि कितलेशे मेंबर आहा तुमचे? 160 मेंबर. 160 मेंबर आहा. म्हाका सांग, तूं आतां कितली वर्सां जाली तूं वारी करता? तिसऱ्या वर्स वारी. तिसरे वर्स. आणि वारीचो अनुभव कितें आहा तुजो? अनुभव म्हाका कशें आहा जाणा की वारी म्हणजे म्हाका कितें तें खबर नासली. वारी हिवऱ्याकार नुस्तें आसलो आमचे हिवऱ्याकार, तेणी तो घरा कडेन येयलो आनी वारीक म्हाका म्हणपाक यो आनी हांव बरो नासलो, एटॅक येयल्लो म्हाका आनी हांव म्हटलें कितें येता चल पयशे भरया म्हटलां. 3,500 रुपया भरले आनी हांव म्हटल्यार कितें हेका वारीक जर जायना न्हू, बायल म्हणपाक कितें वारीक तूं वचनाका जमचें ना म्हणपाक, त्रास जातले लोकांक. आनी हांव म्हटलें कितें आनी तांकां हे पयशे दिवया 3,500 आनी तांकां डोनेट दिवया, तें जेवण दिवया. पण हांव जेन्ना देवळा कडेन गेलो उस्त्या रामाच्या, तेन्ना हांव चप्पल थंयच काडले. तेंचे नामस्मरण आनी हें करून चप्पल थंयच काडले आनी हांव चलपाक लागलो आनी विदावट चप्पला शिवाय हांव पंढरेक पावलो. ते पांडुरंगान म्हाका येलो आनी पोरू पयल्या वर्साक कितें जावंक ना, पोरू म्हाका चलपाची काटी तोपली आनी मातेर जालो. अक्षर म्हाका सारके मातेर सारको डॉक्टर अशें करूंक ना. आनी हांव डायरेक्ट पंढरपूर गेलो, चंद्रभागेर न्हालो, देवाचें दर्शन घेतलां आनी न्हिदलो न्हू तर बांबोळे 5.5 म्हयने उरलो. कळ्ळें? ह्यो म्हाका अनुभव आसा. नमस्कार, हांव उर्मिला गांवस. गेली 4 वर्सां हांव उस्ते वारीक जॉयन आसा. आमच्या वारीचें नांव श्री राम वारकरी मंडळ उस्ते. हे वारीच्यान हांव गेली 4 वर्सां वयता, पायी वारी चलत वयता. आमकां जे लोक आसा, जे आमचे कमिटीचे लोक आसा ते खूब सगळे एकमेकाक हेल्प करता आनी त्या बरोबर सगळे वारकरी आमचे जे आहात ते एकमेकाक हेल्प करून आमची अशी फूल वारी आमची बरे आनंदात आनी सगळे बरे वातावरणान अशी पार पडटा. आनी म्हाका सांग, तुजो असो अनुभव कितें आहा वारीक वयतना? अनुभव म्हटल्यार कितें, तुका कशें दिसलें की वारीक वयचें, किंवा कितें तुज्या हितून असो कितें प्रसंग घडला की वारी बद्दल? वारी बद्दल म्हणजे असे खुबशे पयलीं लोक अशे वारी करता म्हणून आयकून जाणासली. तेतून म्हाका दिसलें की हांव बीन हे वर्सा एक वारी करपाची अशी इच्छा जाली मनांतल्यान आनी हांव गेले 3 वर्सां जाली स्टार्ट केली. अनुभव म्हटल्यार जे म्हाका जे दुख्ख कशें येता जाल्यार आनीक कितें मनान जे कसलें हितून हें आसता तेतूनसून एक बरी एक हें मेळटा की नामस्मरण, जे भजन कीर्तन हेतून हें आसा, जे आपले कसले दुख्ख आसा जावं आनी कितें आसा ते विसरूंक जाता. त्याच बरोबर आपणाक बरो एक अनुभव मेळटा आनी मेन म्हटल्यार कशें आपणाक थंय इतल्या लोकां फुड्यान जावं इतले त्रास काडून कशें एडजस्टमेंट करून चलप आसता, जावं लोकांचे ते मिक्स जावन कशें वागप आसता हे एक अनुभव मेळटा. आनी त्याच बरोबर देवाचें अशें नामस्मरण आनी बाकी सगळे हेतून आमकां एक शिकोवंक मेळटा. तुमकां कितली वर्सां जाली आतां तुमी वारीक वयतात? काय 5 वर्स. ओके. म्हणजे 5 वर्सात म्हाका बरोच अनुभव आहा की प्रत्येक जाण वारकरी म्हणजे रामकृष्ण हरी म्हणटा आनी हे वारीन जास्तान जास्त कशें की नामस्मरण जाता आनी करून घेता सगळें म्हटल्यार. आमचे वारीचे जे बुवा आसा ते खरोखरच म्हणजे तेजी वैयक्तीक साधना जी म्हणटा ती खूब बरे तरेन आनी ते आमकां खूब पर्यंत मार्गदर्शन करता आनी ताका लागून आमी आयज वारी एकत्र जमलेले आसा. मी वारी आयच्यान तुमी स्टार्ट केल्यात आनी आतां कितले दीस सुमार चलतले फुडें? आमी फुडले 11 दीस पर्यंत चलतले आनी आमचे फुडें 3 दीस रेस्ट आमी.
हं. 23 तारखेपासून. आता हितून भुरग्यान भुरगो कितल्या वर्साचो आणि असो जाणट्यान जाणटो कितल्या वर्साचो सुमाराक? त्यान जाणटो म्हणजे 70 वर्सां आसा आणि भुरग्यान म्हटल्यार सादारण 19 वर्सां इकडे आणि सुमारे कितले महिला कितले आणि हे कितले हा? महिला माऊली आमचे 50 आसा तरी पूण आता 4-5 वाडले आसता आताच. टोटल आमी 160 आहा. 160 हा. तुम्ही असो म्हणजे आता जे हे आहा आमचे बाकीचे लोक आहा तांकां कितें संदेश दिवंक सोदतात असो वारीच्या असं सांगूंक सोदता की खरोखर प्रत्येकान म्हणजे जरी वारी घेऊन आसले तर त्यांनी घर बसल्यात म्हणजे ज्या जाग्यार आपण आसा थंय जर देवाचे नामस्मरण जेन्ना आमकां टायम मेळटा त्यांनी घरातल्या घरान जर केलो जाल्यार साक्षात पांडुरंग ताका थंय दर्शन दिलो अशी माझी तर ठाम श्रद्धा आसा. मस्त आमची आयज उस्त्यासून जी वारी वयता जी कमीत कमी 5 वर्सां जाली पूण खरोखरच जी आमचो उपवास आहा जो मनासून म्हाका दिसता सगळ्यांक आमच्या वारकरी आहा पळय म्हणजे म्हाजे स मनान जालें की पंढरपूर वचपाचें पूण हांव असो हेका हांव पावलोच ना न्ही पावला पंढरपूर पावले आमी आमचे जे प्रत्येक हेका उस्त्याची वारी जी आसा पळय 1 नंबर वारी आमची उस्त्यासून वयतात जे लोक सुद्दां अशे उलयतात तुमच्या उस्त्यासून बरेच वारी बरे लोक वयतात आनी बरें चलता आज पर्यंत 5 वर्सां जालीं आमची संख्या ही वाडत आहा आज पर्यंत कमी जायना पूण वाडत आहा. म्हाका दिसता आयज म्हाका कळोन की आमची 170 वयर अशी म्हाका कळलें म्हणजे बरेच आमचे लोक भरपूर ते पंढरीक म्हाका दिसता 15 दीस वारी ही चलता ही आणि खरेंच आमच्या लोकांक हे साध्य आसा आणि पूण आमचे वचोंक ना तेंच्यांनी देवाचें स्मरण केलें जाल्यार ते सुद्दां पावतले अशें दिसता. आनी म्हाका तरी दिसता की हांव आयज सकाळीं चिंतलें हांव आयज उपास आहा आयज म्हाज्या मनानच जालें की आयज उपास धरचो म्हणून आयज दनपारां हांव जेवंक सुद्दां उठला तसोच हांगा येयला परत देवाचे म्हणजे वारकऱ्यांक आमच्या मेळोन हांव वचपाचें अशें चिंतलें तुम्ही पळयतात GNH.